to set up MSW facility in PWD land लोकां under CSR हो एजेंडाचेर डिस्कशन जालें. थंयचे आमचे लोकल कॉर्पोरेटर राहुल लोटलीकर आनी शुभदा प्लस आमचे शीतल ही उलयली आनी तेंच्यांनी प्रॉब्लेम जो सद्याक कितें प्रॉब्लेम जाता ते आमकां सांगलें तेंच्यांनी. ज्यो टँकर जे भायर कलांगूट जावं नॉर्थाक जे टँकर येता ते कशे ते हें चलयता, पार्किंग कशें करता आनी जी सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट हितून आमच्या क्रिकान सोडटा, डिस्पर्स करता एक डेली, कित्याक तेजो तो वास आनी तो कलर जर पळयत जाल्यार हे थोडेच घराचे ना हे सगळे सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे ते लास्ट तेंचो उद्घाटन जाल्या उपरांत ते सगळे काडटा आनी क्रिकान सोडटा. हे खूब फाटीं प्रूव जाल्लें आसा. खूब जाणांनी आमकां सांगलां, खूब जाणांनी फोटो धाडले आमकां हेच्या पयलीं आनी हे प्रूव जालां. तेन्ना अशे व्यू सगळ्यांचे आसले की ह्या ओव्हरबर्डन आनी थंय नाका, कित्याक जरी तो 3 वर्सां खातीर म्हणलो तरी तुका जाणां गार्बेज हाडल्या उपरांत ती डायरेक्ट मशिनान घालना, ती हाडल्या उपरांत ती दवरची पडटा आनी ती जेन्ना मागीर डम जावन वता पळय तेन्ना ती एक दीस अशी हेजेर पावता की ती मागीर सगळ्या लोकांक त्रास जाता. आनी ऑलरेडी हो त्रास लोकांक जाल्लो, ते आमच्या लोकांक टोकावल्या लोकांक त्रास जाता. हितून ओव्हरबर्डन आमकां लोकांनी खूब जाणांनी तिथे लोकल रेजिडेंटांनी फोन केला आमकां, प्लस आमचे MLA जेनिफर मोन्सेरातांनी आमकां लेटर केलें की हें आनी तुमी हें करूं नाका म्हणून. आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन, लोकांचें ऑब्जेक्शन. खूब जाणांनी आमकां हें करून आज मिटिंगेक तुमी पळयलां आसतलें, डिस्कशन जाल्या उपरांत आमी अशें ठरयलें की हो प्लांट थंय आमकां नाका म्हणून. मायकल लोबोन आमकां हेल्प करता सद्या आसा. जेन्ना हांवें सांगलें की आमी तालिगांव आमची जर गार्बेज घेना जाल्यार हांव थंयची बंद करतलो, ते आसा मायकल लोबोन एक पॉझिटिव्ह हे अप्रोच घेवन आमच्या फुड्यान हांगा आयली, मिटींग घेतली आनी तेतून MLA बाबूश मोन्सेरात, मायकल लोबो, हांव कमिशनर अशें आमी सगळे मिटींग घातले. मायकल लोबोन आमकां सपोर्ट करपा खातीर, आमकां हेल्प करपा खातीर थंय एक मशिनरी आसली न्यू ब्रँड तेंचे जो सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट तो हे करता तोच आसलकार म्हणून तो हेजो कंपनीचो मेन मनीस, तेणें तेजी मशिनरी थंय हाडलेली आसली. ती तेणें सांगलें आमकां हिरा पेट्रोल पंपाच्या सायटीर आमी तुमकां दिता. हेजेर आमचो खुबसो प्रॉब्लेम तो सॉल्व जातलो सद्या तरी टेम्पररी, जो बायगेणी हें जाय सर. आनी तो जर मशिनरी पळयत जाल्यार आमकां गरज, म्हाका तरी दिसता की ही आनी गरज ना आमकां टोकावलो प्लांटाची. आनी अननेसेसरी ते 2.5 कोटी खर्च करून, कित्याक ते पयशे खर्च करच्या परत बायगेणीच एक तो प्लांट जावनी, बायगेणीच फूल प्लेज आमी थंय स्टार्ट करूंक शकता. आनी आमी जे आमचे हाऊसहोल्ड आसा पळय, जे व्हडले सोसायटी आसा तांकां ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्ट केला, तांकां डायरेक्शन दिला की तुमचो गार्बेज तुमी व्हरून ट्रीट करपाचें. हळूहळू करून जर हे जर आमचे जर जायत जाल्यार आमची गार्बेज जी जनरेट जाता ती खुबशी कमी जातली. खुबशी म्हणजे हांव म्हणना की तितकीच जातली, पूण थोडी तरी कमी जातली. आनी हितून तरी आमचे थोडे दीस तरी अशें वतले. लोकांक थंय टोकार जर नाका जाल्यार आमी त्या लोकांक थंय फोर्स करूंक शकना हे घालपाक. Against upgradation of technology. In fact, our MLA in his manifesto had written that all these garbage plants currently at Pato, it is just a dumping yard. There is no treatment plant there. So how about we put up the plant there? Currently it is just a dumping yard. All the foul smell that is coming, because it is untreated. So instead of constructing a new one in a place where there already is a STP plant existing, it is already functioning, why not put it up there? So I am baffled. I seriously have no idea why it is being dumped in that particular way. I am also searching for answers like you, but I have not received any answers. But my explanation was very satisfactory. Even the commissioner was satisfied, the mayors and the rest of the councillors also were satisfied. That is why this decision was taken not to allow this plant to come up in STP area. Basically a political issue करूंक सोदता आनी कांयच ना. वी बॅडली रिक्वायर द प्लांट देर. थिंगासोर सेग्रिगेट करपाक आमकां नेसेसरी. इट्स अ नीड ऑफ एन आवर. होच प्रॉब्लम अर्लियर जाल्लो. आयज बांगिणी सायट डिले जाल्या बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल आनी कित्याकूच लागून न्हू. 2 फावटी पयले तेंची मडकयकाराचे तेंचे ऑब्जेक्शन जालें, दुसऱ्यांचे जालें, मागीर ते सॉल्व जावन 3 वर्सां फाटीं गार्बेज आमचो बांगिणी येवपाचो आसलेलो तो सुरेंद्रान पास करून लास्ट मोमेंटाक ह्याच MLAनी येवन ऑब्जेक्शन घालून बंद केलें. आनी आतां ते परत मागता तो इमिजिएटली कर.
सिमिलर थिंग आयज हेजोय प्रॉब्लेम होच जाला. लास्ट मोमेंट हांव बंद करता. When government is giving us fund, government is giving us land, what is the problem for them? They are saying about the casinos. Now if casinos are as per rule, कोर्टाचो आमी casinosचो garbage, wet garbage collect करूंक जाय. So tomorrow आमी कितें रिप्लाय दितले कोर्टाक, आमी खूंय garbage तेजे हें करता. With this I am telling you, and आमी corporator immediately decision घेतले लोकांक इन्फॉर्म करपाक की आनीक 15 to 20 days आनी garbage हिंगासर पणजेन accumulate जातली, so that they should not blame us. एट एनी कॉस्ट ताणी आमकां ब्लेम करपाचें न्हू. कित्याक हे तेंचे MLA चे डिसिजन आनी तेंचे कॉर्पोरेटरांचे डिसिजन रुलिंगाचे. सो फाल्यां दोतून कितें जाल्यार ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तिणी पळोवपाचो आनी आमकां कॉर्पोरेटरांक BJPचे पळय आमी आहा ते आमी 13 कॉर्पोरेटरांक आमकां ब्लेम करपाचें ना पणजेच्या लोकांक.